नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो दिवचले हावसिंग बोर्डांत वीज खांब्यार चढून काम करतना लायनमॅन मनोज जांभोलीकाराक मरण दुरुस्ती कामा वेळार वीज पुरवण अचानक सुरू केल्ल्यान घडली घडणूक विरोधकांचो वीज मंत्र्यांचेर फारपेट हवामान बदलांच्या वायट परिणामापासून गोंयाक वाटावचे असल्यार गोंयची खाजना परतून करची पडटली जिती खाजन सोसायटी ऑफ गोवाचो अध्यक्ष आनी पर्यावरण तज्ञ एल्सा फर्नांडिसाचे म्हणणे म्हापसा अर्बन बँकेविशीं उलयतना मुख्यमंत्र्यान करचो अभ्यास मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाक सुदीप तामणकराची जाप विजय सरदेसाय कटप्पा म्हणपी विरेश बोरकार हो भल्लाल देव फॉरवर्डाचे फुडारी विकास भगताची टिका विरेशान बाहुबली पिक्चर पळोवचे कारण कटप्पा हो लॉयल मनीस भगताचो सल्लो गोंयांत भोंवडेक आयिल्लो बंगळुरूचो पर्यटक दूधसागर धबधब्यावेल्यान बेपत्तो पुलीस कागाळ दाखल पुलीस आनी राना खात्या वरवीं सोद मोहीम सुरू आणि रेबर खान खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत विकास यादवाक केली अटक फुडलो तपास सुरू आता खबरो विस्तारान व्हाळशें दिवचले वीज खांब्यार काम करतना लायनमॅनाक शॉक येवन मरण आयलें ही घडणूक शुक्रारा सकाळच्या 11:30 दरम्यान घडली बळी गेल्ल्या 35 वर्सां पिरायेच्या लायनमॅनाचें नांव मनोज जांभोलीकार अशें आसा आनी तो पिळगांवचो आशिल्लो कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या मजगतीं ही म्हायती मेळटाच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट लेगीत घडणूक थळार पावले लायटीच्या खांब्याचेर चढून दुरुस्ती काम करतना शॉक आयिल्ल्यान 35 वर्सां पिरायेच्या लायनमॅनाक आगताक मरण आयलें ही दुर्दैवी घडणूक शुक्रारा घडली दुरुस्ती काम करतना शॉक आयिल्ल्यान तो खांब्याचेर दसलो शॉक लागिल्ल्यान मरण आयिल्ल्या लायनमॅनाचें नांव मनोज जांबावलीकर आनी तो पिळगांव रावपी आशिल्लो ही घडणूक कळटकीच पिळगांवचे लोक घडणूक थळार पावले तांच्यांनी हे घडणुकेक वीज खात्याक जबाबदार धरून डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हरपाक मज्जाव केलो ताका लागून सुमार 2 वरां परस चड वेळ डेड बॉडी घडणूक थळार उरली वातावरणूय बरेच तापले बंद करूनय करण येता जाल्यार तुमचे सप्लाय कसली कितें वयल्यार तूं अशेंच मनीस उरता तुमचे 3 फेसी लायनींग जाय एक कशी येयली फेस तुमची ती सांग म्हाका रिटर्न सप्लाय तुमची हांव सांगता तुका रिटर्न येयली एका वरा उपरांत वीज खात्याचे सहाय्यक इंजिनियर वल्लभ सामंत हाणें घडणूक थळार येवन लोकांची समजूत काडली प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाय करतले तेच बरोबर मयत लायनमॅनाचे फॅमिलीक न्याय दितले अशें ताणें सांगलें सगळो आमचो प्रत्येक प्रामाणीक प्रयत्न आसता की जाली ती घटना आमकां खूब वायट दिसता पण जे कितें मेळपाचें मेळोवपाक आमी 100% प्रयत्न करता आनी खात्याचे आमचे लिस्ट सुद्दां आमच्या वांगडा आसा हे दुराशे वेळार आमी तुमकां सांगलां तेजें तुमकां हांव एश्युरन्स दिला स्टीक डेफिनेटली ऑल वॉट एवर हें कितें आसा तांकां तें सगळें दितलें तेच्या भायर कितें दिवपाक जाय मेळटा प्रयत्न आसता जॉब पळय मिस्टेक तें आतां पळयतालें असो टायम घेयना तूं पळयल्या प्रायमा पेशिया कळना एक्झिस्ट जावपा न्हय कारण थंयच ट्रान्सफर बंद करून मनीस दवरला आनी सगळें तें जावपूच जायना ते आमी तेच ते मातशें हें केलें की आमी पळयता एक्झॅक्टली कितें जाता एनालायज एक्झॅक्टली वॉट इज द इशू आनी जावपा जाय तेजेर आमकां तेजेर आमी करून तें रेपिडेटली हें जाता इन्सिडेंट ताजेर कितें त्या भुरग्याचो कोणाचो राग बीन तुमच्या हितून आसलो काही गोष्टी अश्यो आसता ना जेन्ना तो चडलो ना आसता न्हू साहेब अश्यो गोष्टी ना दिवचल शारांत आयज शुक्रारा एक सामकी वायट तितकीच दुर्दैवी घडणूक घडली ही दुर्दैवी घडणूक म्हळ्यार लायटीच्या खांब्याचेर चढून दुरुस्तीचें काम करतना सुमार 35 वर्सां पिरायेच्या एका लायनमॅनाक खांब्याचेरूच शॉक आयिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयलें ज्या लायनमॅनाक खांब्याचेर शॉक येवन मरण आयलें ताचें नांव मनोज जांबावलीकर अशें आसा आनी तो पिळगांव वाठारांत रावपी आशिल्लो अशें कळटा मेळिल्ले खबरे प्रमाण आयज सकाळीं 11:30 वरांचेर मयत मनोज हो दुरुस्ती कामा खातीर
वाळशी वाठारांत मेन रस्त्या कुशीच्या एका लायटीच्या खांब्याचेर चडिल्लो. जेन्ना तो लायटीच्या खांब्याचेर चडिल्लो तेन्ना लायटीचो प्रवाह बंद केल्लो अशी माहिती मेळ्ळ्या. मात खांब्याचेर चडले उपरांत मनोज हांणी दुरुस्ती काम हातांत घेतले तेन्ना अचकीत ताका विजेचो शॉक बसलो आनी तो खांब्याचेरूच वायरींग दसून थंयच ताका मरण आयलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. जगासयत देशात आणि आमच्या गोंयांत हवामान बदलाचो परिणाम जावपाक लागला. हे भयानक हवामान बदलांच्या वायट परिणामां पासत गोंयांक वाटावपाचें आसल्यार गोंयची खाजनां परतून जिती करची पडटली अशें मत खाजन सोसायटी ऑफ गोवाचे अध्यक्ष आनी पर्यावरण तज्ञ एल्सा फर्नांडीस हांणी उक्तायलां. 3,500 वर्सांचो इतिहास आशिल्ली गोंयची खाजनां आमच्या पुर्वजांनी मोठ्या कश्टांनी उबी केल्ली. आतां पोट भरपा खातीर खाजनांची गरज जरी नासली तरी हवामान बदलांच्या परिणामाक फुडो करपाक आमकां ही खाजनां सांबाळपाची गरज आसा अशें मत खाजन सोसायटी ऑफ गोवाच्यो अध्यक्ष आनी पर्यावरण तज्ञ एल्सा फर्नांडीस हांणी उक्तायलें. खाजनां सुरू जातली पळय तो वेळ आमी काडलो जाल्यार खूब हिस्टॉरिकल डेटा वयचो पडटलो. अशें म्हणटात की 3,500 वर्सां तरी कमीत कमी ह्या गजालीक लागूंक जाय. ताजे पयलींय आसूंक शकता कित्याक प्रॉब्लेम हांगा आसा आमचें कार्बन डेटिंग काय आमचें रेकॉर्ड किपींग तितकें खाजनां बद्दल इतली ट्रेडिशनल नॉलेज आशिल्ल्या कारणान रेकॉर्ड किपींग आमचें वेवस्थीत तशें ऑन पेपर ना. म्हणून हें मातशें वयर सकयल वर्साच्या बाबतीन जाता. पूण एक 3,500 अंदाज असो बरोवन आसा. खाजन जमीन म्हणजे मीन सी लेवलाच्या सकयल जमीन आनी ही जमीन जी आमच्या हातांनी नाशिल्ली पळय ती आमच्या पुर्वजांनी बांद बांदून माणसो बांदून ती रिक्लेम केल्ली. कित्याक लागून तांचें पोट ताजेर चलतालें, तेंची इकॉनॉमी तांचो लायव्हलीहूड ताजेर चलतालें. सो तांच्या खातीर तांकां तें ना खाजन ना जाल्यार तांचें पोट बंद जातालें. त्या आमच्या पुर्वजांनी एकठांय रावून किलोमिटरांचे बांद बांदून आसा. आमच्या गोंयान आउटर बांद म्हणजे आउटर नोटिफायड बांद म्हणून आसा, इंटरनल बांद म्हणून आसा. पूण ते आउटरूच बांद धरले जाल्यार 500 वयर बांद आसा. एक बांद 2 किलोमिटराचो अंदाज धरलो जाल्यार कितले किलोमिटराचे बांद गोंयान जाले आनी इतके आमच्या पुर्वजांनी बांदल्या आपल्या हातांनी मशिनां घेवन न्ही. हेच तांचें व्हडपण. जेन्ना पळय सरकार जालो गोंयचें लिबरेशन जालें आनी मागीर ते नवे नवे कायदे येवपाक लागले तेन्ना तो सगळो टेन्शन फोकस आसा पळय तो लोकांचेर सोडून सरकाराचेर वचपाक जेन्ना पळय लागलो तेन्ना आनी मागीर ते तितू भितर कायदे आयले की कसेलताची जमीन म्हणून. सो त्या कायद्या भितर ओनरशिपूय लोकांच्या इंडिव्हिज्युअलाच्या हातान गेलें. कम्युनिटी सेन्स म्हणटा तो तुटपाक लागलो. ह्या सिच्युएशनान हें सगळें मातशें डायल्यूट जावन पडपाक लागलें. खाजनांचे दुर्दशेक सरकारी तशेंच लोकांची अनास्था कारणीभूत आसा. जर ही खाजनां परतून जिती करपाक जाय जाल्यार सरकारी अधिकारी तशेंच शेतकारांनी एकठांय येवचें पडटलें आनी ते खातीर निधींची तरतूद करची पडटली अशें फर्नांडीस उलयल्यो. एक आमचो मॅनेजमेंट एप्रोच जावंक जाय की बाबा जो टीम वयर बसून प्लॅनिंग करता आनी जो टीम जमनीर माती कालोवन तें पिकयता ह्या दोनूय टीमी मदीं एक कितें तरी बांदून कनेक्शन हाडपाची गरज आसा. हाका आमी मॅनेजमेंट सोल्युशन्स म्हणूंक जाता. हे मॅनेजमेंट सोल्युशन कशें टाय अप करप आनी तें फ्रॉम स्टेट लेवल टू तालुका लेवल टू टेनंट असोसिएशन लेवल टू फार्मर लेवल कशें व्हरप ही बांदणी आमकां बांदून हाडची पडटली. हो नेटवर्क जाय. दुसरी गजाल जी जाय पडटली तें आमचें थोडें भितर इंजिनियरींग आनी त्या इंजिनियरिंगा भितर खर्च आसतलो, डिझायन्स आसतले, रिपेर्स आसतले, मेंटेनन्स आसतले. सो हें एक दुसऱ्या लेवलाचें सोल्युशन जाय. आमच्या पुर्वजांनी तयार केल्ली सिस्टम जी निसर्गाक घट धरून आशिल्ली ती तर आमी सामकी आमचे हात तर सोडले जाल्यार निसर्ग म्हणटलो तुमी हात सोडटा जाल्यार आपूण ती परत घेता. कित्याक निसर्गाचेच कणे आशिल्ली ती निसर्गान आमच्या हातान एकठांय मेळून करूया म्हणून ती आमच्या हातान दिल्ली. ती आमी तर आमचे हात सोडले जाल्यार ती परत निसर्गा कडेन वयतली आनी कांयच जावपाचें ना. कमीत कमी इतके स्क्वेअर किलोमिटर गोंयचे उदका सकयल वयतले.
आणि हे सांबाळपाक आमकां कांयच करपाची गरज ना. पुर्वजांनी तयारी करून आमकां आमची क्लायमेट चेंज चिंतून तांणी पयलींच आमकां 3000 वर्सां पयलीं तांच्यांनी बांद बांदून दवरले आपल्या पोटा खातीर आनी हा. आमच्या क्लायमेट चेंजा खातीर. हा. आमकां फक्त ते सांबाळूंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर रिपोर्टर नीरज नाईक. म्हापसा अर्बन बँक खलपा खातीर न्हय तर मंत्री सुभाष शिरोडकरा खातीर बंद पडल्या असो आरोप बस मालक संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान केला. मुख्यमंत्र्यान उलयतना मातसो अभ्यास करून उलोवचो अशें तामणकराचें म्हणणें. तशेंच बाजारात उपलब्ध आशिल्ल्या वखदांनी भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोपूय करीत ह्याच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तांणी बिरेस्तारात दिल्लीच्या गुन्यांव फाट्यार कागाळ दाखल केल्ल्याची म्हायती दिली. ह्या प्रकाराची चौकशी जावची अशी तांणी मागणी केल्या. की मुख्यमंत्र्याक खुबश्यो गोष्टी न्हू सारक्यो खबर ना. आतां हे पळय जे बँकेचें प्रकरण पळय म्हापसा अर्बनाचें हे रमाकांत घालपाचेर हांव नकळो ते कित्याक उलयना पळय ते काँग्रेसवाले तेंच्या तोंडाक कोणी लोक मारला पळय ते. एक्चुली तेंच्यांनी ह्यो गोश्टी उघड करपाक जायो की म्हापसा अर्बनाचें पळय प्रकरण पळय हे खलपाचेर येयला पळय ते कारण म्हणटा पळय तो सुभाष शिरोडकर आनी हो सुभाष शिरोडकर आयज राज्यान कॅबिनेटान मंत्री आहात आनी काल तो मॅनिफेस्टो ओपन करतना संकल्प पत्र पळय जे ओपन केला त्या वेळाचेर हेच्या कुशीक आहा प्रमोद सावंताच्या. हांव मागणी करता प्रमोद सावंता कडेन तुमच्या मिडियांच्यान तुमकांय रिक्वेस्ट करता की प्रमोद सावंताक विचारा की सुभाष शिरोडकरचो इन्वॉल्वमेंट आहा तेचेर तूं कितें एक्शन घेतलो काय म्हणून. जेन्ना हांव सविस्तर सांगता हेचेर जेन्ना शिरोडा अर्बनाचेर पळय 3.5 कोटी सुभाष शिरोडकरान लोन काडून म्हादेव नायक सदांच ती बँक बंद उडोवपाक लायतालो डिमांड करतालो एसेंब्लीन. हे सगळ्या लोकांनी पळयला गोंयकारांनी. आनी जेन्ना ही बँक बंद उडोवपाचो प्रयत्न जातालो तेन्ना तितूंतल्यान वाटोवपाक सुभाष शिरोडकरांचे 3.5 कोटी लोन काडलेले ते वचोन खलपा कडेन बसोन खलपा कडेन प्रॉपर्टी मॉर्गेज करून म्हापसा अर्बनांतल्यान काडून शिरोडा अर्बनाचे लोन क्लियर केले सुभाष शिरोडकरान. आनी सुभाष शिरोडकराक लोन दिला म्हणून रमाकांत खलपाची मनोहर पर्रीकारान रिझर्व बँके कडेन कंप्लेंट करून ती बँक बंद उडयली थंयसर. आनी लोकांक कितें भ्रम पसरयलो सगळो की बँक सोंपली खलपाक लागून बँक सोंपोंक ना. बँक जर सोंपली जाल्यार ताका मूळ कारण सुभाष शिरोडकर हेची चवकशी करची मुख्यमंत्र्यान आनी खरें कितें ते जनते मुखार हाडचें. आनी तुमकां हांव मागता खलपाकूय तुमी विचारचें की 3.5 कोटी सुभाष शिरोडकराक तुमी लोन दिल्लो काय ना पळय तो खलपाकूय विचारचो सुभाष शिरोडकराकूय विचारचो ह्या तुमकां रिक्वेस्ट करता. विजय सरदेसायाक कटप्पा म्हणपी विरेश बोरकार हो भल्लाल देव अशी सणसणीत टिका फॉरवर्डाचे फुडारी विकास भगतान केल्या. विजय सरदेसाय कटप्पा म्हणचे पयलीं विरेशान बाहुबली पिक्चर पळोवचें कारण कटप्पा हो लॉयल मनीस आशिल्लो असो सल्लो विकास भगतान विरेशाक दिलो. गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बाहुबली पिक्चराचो सीन. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायाक दिली कटप्पाची उपमा. आरजी पक्षान दक्षिण गोंया खातीर उमेदवारी अर्ज भरतकीच पत्रकारां कडेन उलयतना विरेश बोरकारान गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हो बाहुबलींतलो कटप्पा अशी उपमा दिली. जो विजय सरदेसाय लिडर म्हणटा हांव क्लियर कट सांगता जो विजय सरदेसाय जो आमकां टॅगलायन दिता की आमी मशिनरीज म्हणून हांव एक तेका टॅगलायन दिवंक सोदता. हो विजय सरदेसाय आसा पळय तो कटप्पा जो फाटल्याच्यान सुरी तोपता. फाटल्यांतल्यान सुरी तोपपी विजय सरदेसाय हो कटप्पा म्हणून उपमा दिवपी विरेश बोरकाराक गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विकास भगतान उजरावन काडलो. विरेशाची दाढी पळयत जाल्यार विरेश हो बाहुबलींतलो भल्लाल देव अशी सणसणीत टिका विकास भगतान केली. कटप्पा हो लॉयल मनीस आशिल्लो. विजय सरदेसाय लेगीत तसोच गोंयकारां खातीर लॉयल आसा. ताका लागून विजय सरदेसायाक कटप्पा म्हणच्या पयलीं विरेशान बाहुबली पिक्चर पळोवचो असो सल्लो विकास भगतान विरेश बोरकाराक दिलो. म्हाका दिसता विरेश बोरकारान बाहुबली पिक्चर पळयलें ना. कटप्पा हो लॉयल आसलो फॅमिलीक सामको लॉयल आसलो पूण शेवट पर्यंत तो लॉयल रावलो. तसो आमचो चीफ गोंयकारांक लॉयल आसा आनी शेवट पर्यंत आमी लॉयल रावतलो. हो बल्लाड देव पळयात एकदां खाड बी पळयलें जाल्यार तो सामको बल्लाड देव जाला. उडका बांबोळे जावपी दोंगर कापणी वयलो विदेशाचो बोवाळ अचानक कित्याक थांबलो. प्रत्येक फावटी भाजप सोडून इंडिया आघाडीचेर हल्ले करपी आरजीन पयलीं आपली दुहेरी बाजू गोंयकारांक स्पश्ट करची अशें म्हणीत विकास भगतान विरेशाक उजरावन काडले. कुर्का बांबोली आनी तालावली ह्या पंचायतीक 2023 मॅसिव पिलकेटींग चलतालें सामकें बऱ्यापैकी. बरो व्हडलो आवाज केलो ह्या बल्लाड देवान आनी मागीर ओग्गी रावलो. कित्याक ओग्गी रावलो तें तेणी गोंयकारांक सांगचें. काल जेन्ना नॉमिनेशन तूं फायल करून पयलीं तुमी नॉर्थाक केलें सकयल देंवतना एटॅक कोणाचेर करपाक जाल्लो
एटॅक जावपा जालो भारतीय जनता पक्षाचेर. तुमी एटॅक कोणाचेर करतात? एलायन्साचेर करतात, इंडिया एलायन्साचेर करतात. कित्याक करतात? आनी अशी सांगतात की आमी निवडून येतकीर इंडिया एलायन्साक वचपाचें. ही दुहेरी भुमिका तुमी कित्याक घेतात हें गोंयकाराक तुमी स्पश्ट करचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत भोंवडेक आयिल्लो बंगळुरूचो पर्यटक अब्दुल रफीक बिरेस्ताराच्यान दूदसागर धबधब्या वेल्यान बेपत्ता जाल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या. घोवाच्या बेपत्ते विशीं ताच्या बायलेन कुळें पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केल्या. पुलीस तशेंच राना खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान ह्या पर्यटकाची सोद मोहीम सुरू आसा. गोंयची सैमीक सोबीतकाय पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येतात. तशेंच बंगळुरांतलो पर्यटक अब्दुल रफीक हो 2 दीस आदीं ताच्या बायले सयत भोंवडे खातीर गोंयांत आयिल्लो. तो वार्काच्या एका हॉटेलांत राविल्लो. बिरेस्तारा ताच्या बायले सयत तो दूदसागर धबधबो पळोवपा खातीर गेल्लो. धबधब्या कडेन वचपी रानावटेन ताची गाडी थांबली तेन्ना रफीक हो पर्यटक बेपत्ता जाल्ल्याचें कळ्ळें. ताच्या वांगडा आशिल्ल्या हेर पर्यटकांनी भोंवतणच्या वाठारांत ताका सोदलो, मात तो खंयच मेळूंक नाशिल्ल्यान ताच्या बायलेन कुळे पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केली. पुलीस तशेंच राना खात्यांच्या अधिकाऱ्या कडल्यान ह्या पर्यटकाची सोद मोहीम सुरू आसा. आमी कुळे हांगा आसा, जे जाग्यार दूदसागर पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध आसा. दूदसागर धबधबा हो म्हणून जगप्रसिद्ध आसा. ते स्थळ पळोवपा खातीर बेंगलोरच्यान अब्दुल रफीक आनी ताची जी पत्नी आसा ती आपली हांगा आयली. जेन्ना वॉटरफॉला कुळेंच्यान आमचो स्टँड चालू जाता, कुळेंच्यान जिपीन दूदसागरा वयची पडटा. धबधब्या पर्यंत वयतले जाल्यार त्या जिपीन बसून ती सगळी वयताली, गेल्ली आनी स्टँडार धबधब्याच्या स्टँडार पावली. जेन्ना थंय एक शौचालय आसा, त्या शौचालयान तेजी पत्नी वचपाक गेली भितर, टॉयलेटीन वचपाक गेली तेन्ना तेजी पर्स बी आसली ती तेजे कडेन काडून दिली. आनी अब्दुल रफीक हो 62 वर्सांचो आसा, ज्येश्ठ नागरीक हितून येता. तेन्ना ही सगळी तेजेर पर्स दिली आनी ती शौचालयाच्यान परत येयली जाल्यार पळयल्यार तो नाशिल्लो, त्या जाग्यार नाशिल्लो. म्हणून ती समजली की ती वॉटरफॉलाक मुखार धबधब्या पर्यंत वचपाक गेला आसतलो, म्हणून ती गेली. थंय तो नाशिल्लो. तेन्ना हेची शोध मोहीम तेणे चालू केली. थंय सापडना. खूब वाट पयली आनी ती कुळ्या आयली. कुळ्या येवन पुलीस तक्रार केली. पुलीस तक्रार करतकीर कुळे पुलिसांनी आनी फॉरेस्ट जे खातें आसा तेंचे कर्मचाऱ्यांनी परत तो परिसर पिंजून काडलो, तरी तो सापडलो ना. अब्दुल रफीक हो बेंगलोरचो पर्यटक जावन आसा. तो वार्का येवन हॉटेलार रावलो. वार्काच्यान तो दूदसागरार आयिल्लो. जेन्ना अब्दुल रफीक हो स्वताची कंपनीन चार्टर्ड अकाउंटंट सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून काम करता आनी स्वताचीच कंपनी स्वताची आसा आनी ती कंपनीन तो आशिल्लो, काम करता. तेन्ना वॉटरफॉल पळोवपा येयले कडेन ही घटना घडली. तेन्ना आज परत सकाळी जे फॉरेस्टर आसा, पुलीस खातें आसा, तेंच्यांनी हो सगळो परिसर पिंजून काडलो, तरी ते अजून पर्यंत ताजो कांयच पत्तो लागलेलो ना. त्याचो चलोय गोंयान येयल्लो आसा, तेजी पत्नी गोंयान आसा. ते पर्यंत शोध चालू करता. हांगा सगळे लोक भोंवता, पूण कांयच जालें ना. कशें कितें, कोणी गायब केलो, कसो बेपत्ता जालो, हे अजून पर्यंत प्रश्नचिन्ह आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. पियण परवरे जाल्ले रेहबर खान खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत विकास यादव हाका परवरे पुलिसेन अटक केला. आतां मेरेन हे खून प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 6 जाणांक पुलिसांनी अटक केले. मंगळारा रेहबर खानाची कूड पियण परवरे ऑडिट भवना लागसार सांपडिल्ली. चौकशी केले उपरांत परवरे पुलिसांनी 5 दुबावितांक अटक केले आनी 7 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्ली. मुखेल दुबाविताक शेनवारा JMFC कोर्टात व्हरतले. फुडलो तपास सुरू आसा. 21 वर्साचो रेहबर खान हाच्या मर्डर केसी फाटल्यान पोरवरी पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केले. JMFC कोर्टान ह्या 5 जाणांक 7 दिसाचो रिमांड दिलो. ह्या केसी फाटल्यान जो मेन अक्यूज आशिल्लो विकास यादव हाका अखेर पोरवरी पुलिसांनी डिटेन केल्ली आसा आनी चौकशी खातीर पोरवरी पुलीस स्टेशनार हाडलेले आसा. जशी अपडेट ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आमचे कडेन पावता तशी अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन पावयतले. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोगुटे. एसजीपीडी मार्केटांतल्या ओशिया कॉम्प्लेक्सान कोयराचो आनी घाणयेरे उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. ह्या कॉम्प्लेक्सान 4 सरकारी कार्यालयां आनी खासगी कार्यालयां आसात. हे कार्यालयांनी खुबशे लोक यो वच करप्यांक जाल्यार काम करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. थळावो आमदार तशेंच नगराध्यक्षान पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून बेगोबेग कोयर आनी घाणयेरे उदकाचो प्रश्न सुटाव करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. बिल्डींग बांदल्या सांगपाक म्हाका लज दिसता. बिल्डींग कशी बांदली काय म्हणटा. बिल्डींग पयली म्हणजे इतले फ्लोर आहात त्या कोतान
पार्किंगच ना ताका पार्किंग ना बिल्डिंग रेग्युलेशन एक्ट कितें सांगता एका फ्लॅटाक 2 गाडयो पार्किंग आसपा जाय म्हणून मागे पार्किंगच ना लोक मेळट थंय मार्गार हांगा थंय गाडयो दवरतात दुसरी कितें आहा एसपीडे ग्रावंड आहा थंय पार्किंग ह्या बिल्डिंगेक कोण आसत आनी गाडयो थंय दवरपाच्यो न्ही ह्या बिल्डिंगेच्या ओनरान तो जागो करपा जाय पार्किंगाक तो करनासतना दिला सेकंड थिंग हांगा अशी शॉप जाल्ली आहा की वारें बिरें कांयच खेळना हेल्थान ताका एनओसी कशी दिली काय म्हाका अजाप दिसता तिसरी गोष्ट हांगा सामकी कंप्लीट डर्टी सुणी भोंवतात माजर भोंवतात भिकार येवन हांगा रातची न्हिदतात ते थंयच आपणागेले नेचर स्टॉल बी सगळे आन्सर करतात आनी सगळी घाण करून उडयतात तिसरी गोष्ट सोऱ्याची बाटल्यो लोक हांगा रातची येता आनी सोरो पिता सुसेगाद आनी बाटल्यो थंयच उडोवन वतात चवथी गोष्ट आहा ती सेवेची पळय चेंबर आहा ती भरून सेवेजीची भायर व्हांवता आनी अजापाची गोश्ट कोण ते सेवेजी चेंबराची भायर सेवेज व्हांवता ताका देखूनच इटेबल्स ताणें परमिशन दिल्लें आहा लोक थंयच जेवतात थंयच खातात आनी सेवेरी व्हांवती ते लोकांनी दोळ्यांनी पळयतात ही परिस्थिती एसपीडे मार्केटान जाल्ली आहा SGPDA मार्केट जें आसा जे हांगा पयलीं सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां हांगाच आशिल्लीं अजुनूय आसात दुसरें म्हणजे वन ऑफ द बिगस्ट कॉर्पोरेट हाऊसेस ऑफ फायनान्स जर इन्शुरन्स जर तेय बी थंय आसात म्हणजे कॉर्पोरेट एम्प्लॉईज ते काम करतात आनी बाकीचे सगळे आमचे बाजारकार सगळे जे धंदो चलयतात आपले तेजी सगळ्यान वर्स्ट कंडिशन म्हाका दिसता इज बिकॉज ऑफ द सीवेज वीच इज फ्लोईंग ऑल ओवर म्हणजे सगळे कडेन ते सीवेज व्हांवता वास आनी तशीच ते गार्बेज इश्यूज तशेंच थंय अल्कोहोलिजम वाडलेलें आसा तातूंत भितर म्हाका दिसता एक म्हणजे मडगांवां नाल्यार एक दर्याक फातोर्डा बसून धरले जाल्यार तो अशें आसपाक जायना वेर एवर दे आर कॉर्पोरेट हाऊसेस थंय मेन म्हणजे स्वच्छता आसपाक जाय आनी गव्हर्मेंट मशिनरी जेन्ना थंय काम करता आनी थंयच समज अशें जावपाक लागता सो म्हाका दिसता हें दुर्दैव सोसायटी बी थंय ना आनी म्हाका दिसता कांय ट्रेडर आसा बिझनसमॅनूय बी ते करपाक तयार ना अशें म्हाका आयकूंक येता सो म्हाका दिसता हें इश्यूचें सोल्युशन हे सरकारान काडपाक जाय म्युनिसिपालिटीनूय बी तातूंत लक्ष घालपाक जाय बिकॉज इट कॅनॉट बी अ गार्बेज डंपिंग एरिया इट कॅनॉट बी अ सिवेज प्रोन एरिया थंय अशे थोडे बाबडे लोक आपल्या पोटा पाण्या खातीर ते स्टॉलूय बी चलयतात बाबड्याक पूण थंयच लोक खातात थंयच सिवेज थंयच सगळे हे दुर्गंधी लास्ट टायम आमी बसून इशू काडलेले थंय अक्षरशः किडे पडल्यात आनी थंयच्यान बाबडे लोक नुस्तें व्हरतात भाजी व्हरतात सो अशे अवस्थेन आसतना सरकारूय बी जर कुड्डे नजरेंतल्यान अल्टिमेटली हें पळयता जाल्यार कुड्डे जाल्यात जर सो म्हाका दिसता तेणी लक्ष घालपाक जाय वागातोर दर्यादेगेर टार बॉल सेगीत 4 दीस जाले दिश्टी पडटा देखून थळाव्यांच्या मनात भंय निर्माण जाला टार बॉलाक लागून जशें मनशाच्या जिवाक धोको आसा त्याच परस दर्यांत आशिल्ल्या प्राण्यांच्या जिवाक चड धोको आसा ताका लागून सरकारान आनी पर्यटक मंत्रीन लक्ष दिवन बेगोबेग दर्यादेगेर जावपी टार बॉलाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या I think it is the extra oil that ships drop into the water. I think it is more harmful to sea animals. Limited activity in the sea, but that is not possible on ongoing commercial demands. नॅचरली दर्यान पळय कितें भायली वस्त असली पेट्रोलियम प्रोडक्ट जर पडले दर्यान जाल्यार ती दर्याक हो पोल्युशन जाता आनी नुस्त्याकूय आमचें पोल्युशन जाता आनी सगळ्या जिवाक म्हणजे दर्याच्या जिवाक सगळ्याकूच तें पोल्युशन जाता हांव मागता ऑनरेबल सीएमा कडेन आनी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरा कडेन की तेणी हेचेर जातीन लक्ष घालून हो जो इन्वायरमेंटाचो जो पळय डिस्ट्रक्शन करता तेंचेर एक्शन घेवची आनी खंयचे तरी एजन्सी घेवन हे तातडीन हे पयलीं साफ करचें म्हणून कितें तरी हेचेर उपाय भौमान रस्तो रुंदीकरणा खातीर फकत 3-4 घरां सोडली जाल्यार हेर कोणाकूच त्रास जायना आनी ह्या 4 घरांक लागून लोक विरोध करतात रस्तो रुंदीकरणाक लागून कांय लोकांची घरां वतली म्हणून लोकांक सरकारान मोबदलो दिलो रस्तो रुंदीकरणाक 4-5 घरांतल्या लोकांचो विरोध आसलो म्हणून वेंचणूक जिखपा सावन कोण आडावपाक शकनात म्हणून केंद्रीय मंत्री तशेंच उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक उलयलो डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार तातूंत 100% आमी सगळ्यांक सॅटिस्फाय करूंक शकना आनी आमी सगळो फायनान्साचो विचार करून बाकी सगळ्या गोश्टीचो विचार करून द बेस्ट ऑप्शन हे काढून जो हायवे जो आज पूर्ण जाता फ्रॉम प्रतादेवी टू गोळे थोडेशे वेदरी याद आनी आमी त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता कारण आनीक पर्याय ना तो आतां एक खंय तरी
भोवमासारख्या इश्यू जो आसा तो लँड एक्वायर कितले वर्सां पयलीं केल्ली. एक्वायर केल्या लँडाचेर पयशे घेवन तांणी घरां काडूंक करता, पयशे कॉम्पेन्सेशन घेतले पण घरां काडूना आनी म्हणून ती 3-4 घरां सोडली जाल्यार कोणाक त्रास जायना. आनी आज हे 4 घरां लागून बोळा करतात. पण कॉम्पेन्सेशन घेतलें तरी आसतना तो डायवर्ट शेतांच्याच डायवर्ट दुसरे कडेन करा, म्हणजे आनी कोट्यावधी रुपया जनतेचे खर्च करात अशें तांचें म्हणणें फक्त 4 लोकांक लागून. आणि म्हणून सरकारान तें ठरयलां, गोंय सरकारान आनी केंद्र सरकाराच्या रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री ना हे ऑप्शन जे बदलल्या नंतर देशाक लॉस जातले आनी त्यामुळे बाकी कोणाक लॉस जाना कारण तांकां ऑलरेडी कंपेन्सेशन दिल्या आनी ते करिना म्हणून हो विशय ताणें पॉलिटिकल केल्लो आसा. म्हाज्या दिसपान तो ताणें पॉलिटिकल करूंक जायना, मत दिवप ना दिवप तांच्या हातांत आसा. आणि म्हणून बहिष्कार बिहिष्कार ही ज्यो गोष्टी आहा चुकीचे करतात ते, त्यामुळे तांकां अपील करता की अजुनूय ताणें विचार करचो. देशाच्या हिताच्या बाबतींत खंय तरी आमी मातसो सो त्याग करूंकूच जायो, पूण तांकां त्याग करूं लावना. तांकां ताचें कंपेन्सेशन ऑलरेडी पेड केल्लें आसा आनी कोणाचेंच हें जायना. आमी चपाचप चालू आसा. बाकी आनी गांव सगळो गांव आसा, पंचायत भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा, सगळो गांव आसा. आणि त्यामुळे जो कोण ज्याच्या मनात आमी कोणाक दडपण हाडूंक शकता, मत आमकां दियात म्हणून तांकां दिसता ह्या देशाचो विकास समजो या गोंयचो विकास समजो ताणें मत आमकां दिवचें, हो तांचो गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आशवेच्या श्रीदेवी भूमिका पंचायतन देवस्थानाचो 21वेर वर्धापन दीस. नव्यान बांदिल्ल्या देवळाचो 21 तारखेक कलशारोहण सुवाळो. वर्धापन दिसा निमतान देवस्थान समितीच्या वतीन 5 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी. बुधवारा 17 तारखेक सकाळच्या 8 वरांचेर धार्मीक विधी, सांजे 9:30 वरांचेर सुश्राव्य भजनाची कार्यावळ. बेरेस्तारा राती 9:30 वरांचेर आयतो पयसो करता पिसो ह्या कोंकणी नाटकाचें सादरीकरण. शुक्रारा राती 9:30 वरांचेर ट्रीक सिनाचो आस्पाव आशिल्ले दशावतारी नाटक बाळू मामा. शेनवारा रातच्या 8 वरांचेर आशवेवाडा मर्यादीत वेशभूषा स्पर्धा. जाल्यार आयतारा 21 तारखेक सकाळच्या 8 वरां सावन धार्मीक विधी सुरू जातले. उपरांत कलशारोहण सुवाळो जातलो. राती 10 वरांचेर इथे ओशाळला मृत्यू ह्या ऐतिहासीक नाटकाचें सादरीकरण जातले. 17 ते 21 एप्रिल मेरेन चलपी ह्या साबार कार्यावळींक श्रीदेवी भूमिका पंचायतन देवस्थानाच्या वतीन समेस्त गोंयकारांक आनी देवीच्या भाविकांक माय मोगाचे आपोवणे. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक TV